कणकुंबी हांगासर जे कळसाचे काम पुराय केल्लेलें आसा त्या कामाच्या संदर्भान पावसाच्या पयलीं हांगासलें उदक जें आसा हें उदक परतें ह्या जो कळसा प्रकल्पाचें काम केल्लेलें आसा त्या अर्दान वचपाक जाय म्हणून तेंच्यांनी हांगासर वेवस्था केल्लेली आसा। इतले दीस जे काम बंद आसलेलें ते काम परते कर्नाटकान सुरू केल्लेलें आसा। आता ह्या संदर्भान हे काम कित्याक लागून केल्लेलें आसा ते हांगासर सांगपा खातीर कोणूच ना, कारण हे काम करपी जी यंत्रणा आसा ती कर्नाटक निरावरी निगम मर्यादित जे आसा तेंचे कोणूच पदाधिकारी तेंच्या कार्यालयान उपस्थित ना। पूण सद्या हांवें जेन्ना ह्या कणकुंबी हांगासर भेट दिली तेन्ना एकंदर हे चित्र म्हाका पळोवपाक मेळ्ळें आणि हो जो तेंच्यांनी कालवो सदृश्य जे खोदकाम केल्लेलें आसा तेचे वयल्यान कळटा की पावसाचें उदक जें आसा तें व्हडा प्रमाणान कळसा प्रकल्पाच्या अंतर्गत वचोन ते मलप्रभेच्या पात्रान वचोंक जाय म्हणून कर्नाटकान ही सगळी नाटकां केल्लेली आसा। हांव कणकुंबी आयज जेन्ना पावलो तेन्ना म्हाका हे चित्र दिसलें। हो पुराय वाठार जो आसा हो राखीव जंगल क्षेत्र आसा आणि अशा राखीव जंगल क्षेत्रान अशा प्रकारचे काम करप हे पुराय बेकायदेशीर आसा। तेच्या खातीर आवश्यक जे परवाने आसा ते अजून मेरेन कर्नाटकाक मेळोंक ना। पूण कर्नाटकान एकंदर ह्या राखीव जंगल क्षेत्रान हे खोदकाम जे आसा हे केल्लेलें आसा। एकंदर आमी ह्या वाठारान पळयल्यार लक्षान येता की हांगासली जी झाडां झोपां आसा ती पुराय तरेन नश्ट केल्लेली आसा आणि एकंदर हे खोदकाम जे आसा ते तेंच्यांनी केल्लेलें आसा।